गोंयांत परवानगी नासतना रस्ते खणप्याचेर जातली कडक कारवाय। उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान 1 ऑगस्ट 2024 मेरेन परवानगी नासतना खंयच्याय रस्त्याचेर, रस्त्या कुशीक वा भौशीक मार्गाचेर खणपाक बंदी घाल्या। जाल्यार आतां सावन हाय पावर समितीचे परवानगी बगर खणकाम केल्यार थेट FIR नोंद करतले अशी शिटकावणी मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिल्या। पळयात। Government will bear the difference. Difference in the cost will be borne by the government. The categorically assurance given by the chief minister in presence of all the contractors associated. इलेक्ट्रिसिटीन मातशें तें खणून दवरला खणून दवरपाचें तें चलता, पूण आतां हाचे मुखार इलेक्ट्रिसिटी खणलें विदाउट परमिशन ऑफ द हाय पावर कमिटी जाल्यार FIR will be filed against him. सारकें पुलीस will take action. थंय आनी मागीर मर्सी ना म्हणून आमी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या हेडेड बाय प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर, ताजेर इलेक्ट्रिसिटीचो चीफ इंजिनियर आहा, ताजेर म्हाजो BSNLचो मनीस आहा, जनरल मॅनेजर, सगळे आसा त्या कमिटीचे. दॅट कमिटी हॅज टू आनी ऑनलायन पोर्टल आहा, दॅट कमिटी हॅज टू क्लियर द डिगींग. ते डिगींग घेना आसतना जर कोणें कॉमेंट्स केलें ताजेर एक्शन करता.